शिरोडकर आयचो मुद्दो म्हणल्यार जे तुम्ही आयकला आसतले वाचलाय आसतले एक कॉन्ट्रोवर्सी जी चालू आसा रिगार्डिंग क्लोजर ऑफ दाबोली एअरपोर्ट फॉर कमर्शियल एअरलायन जे सिव्हिलियन्सांक जे आयज पयला आसतले जे BJPचो सरकार जे जायतो प्रयत्न करीत आयल्या की हे दाबोलीचो एअरपोर्ट बंद करपाक तेजेर हे व्हेरीफाय करपाक जे जायते जाण उलयले हेजेर जायते मिनिस्टर तशेंच BJPचे आमदार जे तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली हेजेर व्हेरीफाय करूंक आमचो दक्षिण गोंयचो खासदार हे मुद्द्याचेर व्हेरीफाय करतलो. नमस्कार आणि येवकार. आमचे मध्ये नॉर्थ गोवाचो प्रेसिडेंटूय आसा बाब विरेन शिरोडकर. पयले सुवातेर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक शॉर्ट नोटिसाचेर तुमी आयले म्हूण आनी हें क्लॅरिफिकेशन दिवंक जाय आशिल्लें कित्याक हो जो मुद्दो आसा जो दाबोली एअरपोर्ट बंद करपाक जो प्रयत्न आसा जशें आमच्या सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटान सांगलां हाचेर क्लॅरिफिकेशन दिवन आनी जशें गोंयचो सरकार जो सांगतालो की अशें कांयच ना हे सगळे फोटी मिसलीड करपाक ताचेर सारकें क्रोनोलॉजिकली तुमकां सांगून दिता. पयले सुवातेर आमकां सगळ्यांक खबर आसा दाबोली एअरपोर्ट लिबरेशनाच्या पयलींच्यान आशिल्लो सिव्हिलियन युजाक आनी लिबरेशनाच्या टायमार तांणी मिलिटरी प्लेनाय तांची यूज जाल्लीं मिनिमल. आनी दाबोली जावन आसा आमची लायफ लायन म्हणटा पळय ती इकॉनॉमी. आमची सदांच जी इकॉनॉमी म्हणटा ती मायनिंगेचेर डिपेंड आशिल्ली एग्रिकल्चराचेर आनी टुरिजमाचेर. जेन्ना आमी टुरिजम म्हणटा तातूंत आमचे फिशरमॅन भाव पळय आसा फिशींग कम्युनिटी आनी सगळे तरेतरेचे डिफरंट आसा ते डिपेंडंट आसात टुरिजमाचेर आमच्या डेली लायफाचेर. मायनिंग बॅन जालें 2012. एग्रिकल्चराचो प्रयत्न आसा. हांव सदांच शाबासकी दिता एग्रिकल्चर डिपार्टमेंटान तांच्या ऑफिसरांक आनी स्टाफाक खूब प्रयत्न करता ते एग्रिकल्चर रिवायव करपाक. स्पेशली कोविडाच्या उपरांत खुबसो सक्सेस तांणी केला. विलेजांनी वचून जमनी ज्यो बॅरेन आशिल्ल्यो अश्यो पडलेल्यो आशिल्ल्यो 30-40 वर्सां तांकां तांणी परती अंडर कल्टिवेशन हाडल्या. आतां उरला म्हणटा तें टुरिजम एक ओन्ली ऑर्गनायज्ड सेक्टर गोंयचो. ऑलमोस्ट 4.5 लाख डायरेक्टली इनडायरेक्टली आमी सदां म्हणटा डिपेंडंट ऑन टुरिजम आपणाचें पोट चलयता. जावं ते फिशरमॅन भाव जावं ते हॉटेलांनी काम करतात आमचे भुरगे जावं ते टॅक्सी ड्रायव्हर आपणाचें पोट चलयतात लोन घेतात गाडी चलयतात तांचेरूय खुबसो अत्याचार आसा. सरकाराचो प्रयत्न आसा बंद करपाक. मोटरसायकल पायलट रिक्षा ड्रायव्हर हे सगळे कोण आपणाचे गाडे चलयता रोज ऑमलेट जावं कितें. आनी हाचेर पळयात तुमी दाबोली बंद जालो जाल्यार ताजो कितें एक इफेक्ट आसतलो आमच्या गोंयकारांचेर गोंयच्या स्टेटीचेर. आनी हातून कित्याक तो प्रयत्न आसा बंद करपाक कित्याक थोडी वर्सां पयलीं मोपा एअरपोर्ट आयलो कमिशन जालो ऑपरेशनल जालो. आयज पासून जांच्यो जमनी गेल्ल्यो जशे आमचे शेतकामती आशिल्ले जे आमचे काजी चलोवन आपणाचें पोट चलयताले आयज पासून तांकां कॉम्पेन्सेशन दिवंक ना. फक्त तांचे कडेन कायदे तांच्या तोंडार उडयता. कायद्या प्रमाणे हो डॉक्युमेंट हाड तो डॉक्युमेंट हाड. बारीक पळयत जाल्यार आमचे वडील तेन्ना 60-70 वर्सां पयलीं पुर्तुगाच्या टायमार तितलें शिक्षण नाशिल्लें तितली तांकां म्हायती नाशिल्लें बाबा डॉक्युमेंटेशन करपाक जाय रेजिस्ट्रेशन करपाक जाय आनी कितें. आनी त्या खातीर आयज हो सरकार अशे कायदे हाडटान तांकां भायर उडयता. सो मोपाच्या लोकांक जांची जमनी गेल्ले आयज पासून तांकां जस्टीस मेळोंक ना. नेक्स्ट म्हणल्यार मोपा एअरपोर्ट जेन्ना आयिल्लो खुबश्या लोकांनी सांगुल्लें ऑब्जेक्शन हाडलेली जो पेडणेचो लोक जो सपोर्ट करतालो आयज
तांकांय कळून आयलें की तांकां फटयलें सरकारान. एक डिफरंट पिक्चर दाखयलें, एक चित्र दाखयलें की आवय दे वील बी डेव्हलपमेंट, सगळ्या लोकांक जॉब मेळटले आनी सगळ्यांक इन्कम मेळटलो. अशें कांय जावना. भायले आयले, जमनी घेतल्यो, एअरपोर्ट बांदलो, काजिनो येतात, सगळें जाता. आमचो पळय पेडणेचो सदां आमी म्हणटालो स्वाभिमान पेडणेकार, एक कल्चर आसा. हांव सदां दिल्ली पासून उलयतां स्वाभिमान पेडणेकार, आमचो पेडणेचो कल्चर, रिच कल्चर. आयज ताचेर एटॅक जाल्लो आसा. आनी लोकांनी ऑब्जेक्ट करताले तेन्ना मोपा एअरपोर्ट. आनी टेक्निकली जेन्ना ओपस करतालो एक जो मुद्दो आशिल्लो दॅट इट इज अ टेबल टॉप एअरपोर्ट म्हूण. टेबल टॉप, तो टेबल टॉप म्हणजे कितें, वयर आसा आनी सपोज तो तर प्लेन तो बंद जायना जाल्यार इट वील फॉल ओवरबोर्ड. सो हें समजपाक तुमी याद करा, एक अनफॉर्च्युनेट व्हेरी सॅड इन्सिडेंट जाल्ले 10 मे 2010 मेंगलोर एअर इंडिया एक्सप्रेस दुबय टू मेंगलोर जे प्लेन आयिल्ले बोईंग, ते क्रॅश जाले. टेबल टॉप म्हणजे थंयसान बंद जावन आनी ते पडले मागीर. आनी 158 लोक लासून मेले त्या प्लेनान. आनी त्या खातीर खुबशे एक्सपर्ट सांगताले की हो एअरपोर्ट थंय सारको ना म्हण. आनी तरी सरकार वेंट अहेड. आनी मोपा आतां कोण हँडल करता? लोन काडलो, सगळें केलें, बांदलें, GMR ऑपरेट करता. आमकां कांय एक पर्सनल हें ना एगेन्स्ट GMR, बट वो GMR एक आंध्रा बेस्ड कंपनी, आंध्राची ती कंपनी. मे बी तांकां एक्सपिरियन्स आसतले. आनी हे कंपनीन आनी एक एअरपोर्ट चलयतात ते हैदराबाद, राजीव गांधी इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. आनी तेन्ना चलयतना ताणें एक कंडिशन घाल्लें तेन्ना सरकाराक की लागीं आजू बाजून भोंवतणी खंयचोच एअरपोर्ट ऑपरेशनान आसपाक उपकारना, कित्याक आमकां सगळो फायदो, आमकां प्रॉफीट आमकां येवपाक जाय. इट इज अ फॅक्ट, इज पार्ट ऑफ द डॉक्युमेंट, कंडिशन घाल्लें तांणी. आनी बेगमपेट एअरपोर्ट रोखडो बंद केलो त्या खातीर, वीच वॉज एक वायब्रंट एअरपोर्ट, प्रॉफीट मेकींग एअरपोर्ट. तो बंद उडयलो कित्याक तांणी सांगलें फक्त आमचोच एअरपोर्ट चलपाक जाय म्हणून. ही तुमकां बॅकग्रावंड दिता की प्रायवेट कंपनी कशे कंडिशनां घालता पळय त्यो. आनी तेन्ना आयकाव इंटरनॅशनल सिव्हील एविएशन ऑर्गनायझेशन आनी एक एविएशन ऑर्गनायझेशन, तांणी सांगुल्लें हे दोनूय वायेबल ना. मोपा तुमी स्टार्ट करिनाका, तुमी बांदून त्रासान घालतले ताका. तो त्रासान पडलेलो आसा, GMR त्रासान पडलेलो आसा. ताका सद्या 266.8 कोटी नुकसाण जाल्लें आसा. कंटिन्युअस 3 वर्सां जालीं तांकां नुकसाण जाता, लॉसान आसा ते. सॅड. प्रायवेट कंपनी कितें, आमी तांचेर कांय हें करिना, बट तुमी आयिल्ले न्ही करपाक बिजनस, तुमी त्रासान पड, तांकां बेल आवट करपाक हें सगळें चल्लेलें आसा. हे पळय आंकडे आयिल्ले आसा 266.8 crore लॉस आसा पळय, वो एज पर द बॅलन्स शीट. कंटिन्युअस 3 वर्सां जालीं. आतां ह्या वर्साचे 9वो म्हयनो चालू आसा वो, इन दॅट क्वॉर्टर, जानेवारी, मागीर फेब्रुवारी, मार्च आसा. सो बाय एंड ऑफ म्हाका दिसता फाटले 2 म्हयने तांकां 266.8 crore नुकसाण जाल्लें आसा. आतां आनी एक तुमकां सांगता, कॉन्स्पिरसी अनरेवल करपाक एक बॅकग्रावंड आनी एक सांगता. थोडे म्हयने पयले एक व्हडलो आवाज जाल्लो फ्लायओव्हर, दाबोली एअरपोर्टा फुडल्यान फ्लायओव्हर बांदपाक. तो स्टार्ट जाल्लो अबावट जून 2024. तेन्ना तो स्टार्ट जावपाक लागले, पुश करपाक लागले. आनी थंयसरलो आमदार आनी मिनिस्टर श्री मॉविन गुदिनो, तेन्ना ताणें प्रेसाक सांगलें आनी लोकांक सांगलें फ्लायओव्हर जाय, कित्याक लोक इतलो दाबोली येता आनी थंय ट्रॅफिक कंजेशन जाता. तो ट्रॅफिक कंजेशन काडपाक तो लोक डायरेक्ट फ्लायओव्हराचेर वेतलो आनी ट्रॅफिक कंजेशन आसचें ना. तो फ्लायओव्हर कित्याक बांदता, आमी सदांच सांगता इट इज फॉर
खोल जो मोर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटीचो एमपीटी आशिल्लो आतां एमपीए थंयसान खोल फ्लायओव्हराचेर हाडून सारको बोरयेच्यान ते पळय खाजनांनी पळय ते बांदता थंयसान फोंडेच्यान दॅट इज हायवे नॅशनल हायवे 566 ताजेयल्यान वचून कर्नाटकाक कोळसो दिवपाक हो फ्लायओव्हराचो आशिल्लो. आतां हालींच मॉविन गुदिनोन चेंज स्टेटमेंट केला एमपीएच्यान कार्गो वचपाक फ्लायओव्हर म्हण पळय आमी ते पयलींच्यान म्हणटा कोलाक लागून म्हण तो म्हणटालो पॅसेंजर पळय सगळे फोटी कशे चालू आसा. पण जेन्ना फ्लायओव्हराचें फावंडेशन घालपाचें आशिल्लें श्री नितीन गडकरी गोंया आयलो आनी एनावन्स केलें गोंयच्या सरकारान दॅट ही इज गोईंग टू ले द फावंडेशन. तो पेडण्या गेलो मोपाचो तो हायवे दॅट लिंक रोड पासून इनॉग्रेट केलो. दाबोली आयलो प्लेन धरलें बट ताणें इनॉग्रेट करूंक ना. जे इन्फॉर्मेशन आमकां गमलें ही वॉज नॉट कन्विन्स्ड वाय दीस इज बींग बिल्ड. पास केल्लो बट तांकां कितें दुबाव आशिल्लो की परमिशनां घेवंक ना म्हण. ताजे उपरांत परतो आयलो जुवारी ब्रिजाक लागून तो सांगपाक की आपूण टावर बांदतलो आनी वयर हॉटेल आनी कितें तेन्नाय एनावन्स केलें तो इनॉग्रेट करतलो म्हूण तरी ताणें इनॉग्रेट सेकंड टायम तो परतो दिल्ली गेलो. तो स्वता दुबाव आशिल्लो गोंयच्या सरकाराचेर हे कितें कर चल्लां काय म्हूण आपूण त्रासान परतलो म्हूण. आनी फायनली जेन्ना ताणें इनॉग्रेट केलें चिकाली पंचायतान येवन आनी ताणें सांगलें लोक कोर्टान गेले आनी कितें आपणाक खबर आसा आनी खूब लॉस जातलो म्हूण. हांवें प्रश्न विचारलो पार्लमेंटान रिटर्न रिप्लाय आसा की तुमी परमिशनां घेतली काय म्हण. आनी नितीन गडकरीन स्वता सायन मारून म्हाका आन्सर दिला आमी सगळीं परमिशनां घेतली म्हण. जेन्ना RTI मारले लोकांनी नेवी कडेन नेवीन सांगलें आमी 4 लेटरी बरयले नॅशनल हायवेक की बाबा तुमी कितें बांदता थंय कितें बांदता जाल्यार परमिशन घे 4 लेटरी. NHAI रिफ्यूज टू रिप्लाय. म्हणजे दाल में काला था. तो फ्लायओव्हर कोणाक बांदताले ते म्हणटाले बाबा आमचें परमिशन घे आमचें NOC घे. जेन्ना एक ल्हान घर पासून तर बांदता जाल्यार ताका परमिशन घेवचें पडटा NOC घेवचें पडटा नेवीचे. बट हांव फ्लायओव्हराक घेनासले ते. एक दीस इन नोव्हेंबर एज चेअरमॅन ऑफ रोड सेफ्टी कमिटी कलेक्टर आशिल्ली हांवें NHAIच्या डायरेक्टराक सांगलें तुमी NOC कित्याक घेनात काय म्हण. तो म्हणपा लागलो आमी सेंट्रल एजन्सी आमकां परमिशन बी लागना. फायनली ताका सांगलें फाल्यां कितें जालें जाल्यार नेवीची 2 प्लेनां क्रॅश जाल्लीं इल्युजीन म्हणटा पळय IL आनी पायलट मेल्ले क्रू मेल्लो तुजेर येतले. तेन्ना भंय येवन ताका ताणें मागीर सांगलें आमकां दिता म्हणून. तरी घेवंक ना परमिशन. कोर्टान गेले कन्सर्न सिटीजन आनी कोर्टान सावन NHAIक सांगलें टेक NOC म्हूण फ्रॉम नेवी. आनी थंय कोणान आयलें द हायट ऑफ फ्लायओव्हर वॉज सो हाय दॅट तो तर बांदलोलो जाल्यार दाबोलीम एअरपोर्ट बंद जावपाचो. सिव्हील एअरक्राफ्ट येवपाची न्ही मिलिटरी एअरक्राफ्ट येवंक शकता कित्याक दे रिक्वायर शॉर्ट रनवे. सिव्हील एअरक्राफ्ट लँड जावपाची न्ही म्हणजे पळय हो सरकार कितें करतालो हे आमी बंद करिना दाबोलीम एअरपोर्ट. त्या फ्लायओव्हराक लागून बंद जाला आमकां कांयच ना. ही तांची षडयंत्र आशिल्ली ती एक्सपोज जाली. आनी हे पयले फावट न्ही याद करा आमकां मादय जाय सरकार म्हणटालो सदांच विकपाक भोंवतालो हो. आनी म्हाका दिसता 28 जानेवारी 2023 बेजिकली जानेवारी 2023 कर्नाटकाच्या इलेक्शना पयलीं श्री अमित शाह कर्नाटकाक गेलो आनी अनाउन्स केलें गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक थँक्यू म्हणे ताणें. गोवा का चीफ मिनिस्टर और गोवा का सरकार को हम धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि ते एग्री जाल्या म्हादय डायवर्ट करपाक. तुमकां आतां शेतकामत्यांक सगळ्यांक उदक मेळटलें पळय हातून 2 आसा. ताणें एक्सपोज केलो दॅट मिन्स चीफ मिनिस्टर एग्री जाल्लो गोंयचो सरकार एग्री जाल्लो. आनी दुसरें ताणें सांगलें शेतकामत्यांक उदक मेळटलें. वेरेज ते सदांच सांगताले आमकां पिवपाक उदक जाय म्हण. बट थंय पळय सांपडलें अमित शाहान सांगलें शेतकामत्यांक उदक मेळटलें म्हण. कशें पळय सगळें गोंयचो सरकार फोटी करतालो. इन दॅट बॅकग्रावंड गोंयच्या सरकाराक कशें पातयेवंक जाता आमी
की वो सांगता आमी डाबोलीम एअरपोर्ट बंद करूंक दिवचे ना म्हणून एक प्रयत्न जालो थ्रू फ्लायओव्हर. ताजे उपरांत ते बंद जावं ना. लेटस्ट कितें जालें, जानेवारीन रक्षा मंत्री गोंया आयिल्लो, गोवा शिपयार्डान आयिल्लो एक कोस्ट गार्डाची वेसल इनॉग्रेट करपाक, लॉन्च करपाक. आमी आशिल्ले थंय. ताच्या उपरांत चीफ मिनिस्टर, कॅबिनेट मिनिस्टर, MLA, MP ताका मेवले. हें आमकां बातमीपत्रांचेर कळून आयलें आनी चॅनलांचेर तुमच्या की मेवले आनी ताका सांगलां डाबोलीम एअरपोर्ट बंद करनाका म्हणून. हें सडनली डाबोलीम एअरपोर्ट बंद करपाचे गोंयच्या सरकाराक इतले कशी न्यूज आयली म्हणजे तांकां खबर आशिल्ली तर सगळें बरें चल्लां. हायवेचो पळय तो फ्लायओव्हराचो कट केले 17 पिलर आनी तांकां आमी हे पळय कॉन्स्पिरसी आशिल्ली ती फुडें वचोंक दिवना. आतां फ्लायओव्हर जो बांदता तो लेस, पण तरी पण तुमी म्हणटा गोवा डाबोलीम एअरपोर्ट बंद मत करो आनी ताणें खंय आश्वेशन दिलां करचो ना म्हणून. ताजे उपरांत 15 दिसांनी परते दिल्ली वेतात. हे आपुणूच प्रेसाक न्यूज दितात. MP आसा तांचे बरोबर, मिनिस्टरूय आसा तांचे बरोबर, मोविन गुदिनो, निलेश काब्राल आनी कोण आसा, आनी सांगतात आमी ताका मेवले, मेमोरंडम दिला, ताका रिक्वेस्ट केला डाबोलीम एअरपोर्ट बंद करिनाका म्हणून. अरे 15 दीस पयलीं तुमी म्हणटा ताणें आश्वेशन दिल्लें, पण तुमी पातये ना तुमच्या सेंट्रल मिनिस्टराक. ही इज द डिफेन्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ताजेर ट्रस्ट ना तुमकां. दॅट मिन्स परते गेले आनी परते मेमोरंडम दिला म्हणजे तुमकां खबर आसा डाबोलीम एअरपोर्ट बंद करपाचो आसा म्हूण. आनी ताजे उपरांत 3 काय 4 दिसांनी मोविन गुदिनो परतो राजनाथ सिंगाक मेवता दिल्ली आनी प्रेसाक सांगता आपणें ताका रिक्वेस्ट केला डाबोलीम एअरपोर्ट बंद करिनाका म्हणून. आमी सांगिना, सरकारूच सांगता, मिनिस्टरूच सांगता, तुमचेच मिनिस्टर सांगता, कॅबिनेट मिनिस्टर, म्हणजे तुमकां भितरली खबर आसा डाबोलीम एअरपोर्ट बंद जावपाचो आसा म्हूण. आनी हें जातकूच हांव दिल्ली आशिल्लो पार्लमेंट सेशन, बजेट सेशनाक. दुबावान हांवें स्टार्ट केलें इन्वेस्टिगेशन. आमचे सोर्सीस आसा आनी त्या सोर्सिसां कडच्यान सगळें कळून आयिल्लें कोण आयिल्लो गोंया हें आतां न्ही. आतां तांकां कांय निमीत मेवना. फ्लायओव्हर कॉन्स्पिरसी बंद जाली, सगळें बंद जालें. आतां तांणी एक न्यू काडलां, ऑप सिंदूर जातकूच सिक्युरिटीक लागून आतां आमी डाबोलीम एअरपोर्ट सिव्हिलाक बंद करया. आनी सगळी जेन्ना कॉन्स्पिरसी मेवली, फायल मूव जावपाची आशिल्ली नेक्स्ट डे, ते पासून गमलें केन्ना फायल मूव जावपाची आसा, खंयच्या सेक्शनान मूव जावपाची आसा, गोंयच्या कोणा कडेन मिटींग जाल्या. तेन्ना हांवें डायरेक्ट वचून लेटर दिली श्री राजनाथ सिंगाक. तो पार्लमेंटान आशिल्लो, तो भायर वेता आनी हांव ताका मेवंक वेता म्हणल्यार तो गेलो, इमिजिएटली गेलो ताच्या ऑफिसान, लेटर दिली. नेक्स्ट डे कन्फर्म केलें सकाळीं ताजे PA कडेन हय ताका पावली म्हणून. आनी तातूंत हांवें बरयलें की 35, 37 कितें एअरपोर्ट आसा. हांवें खूब एअरपोर्टाची नांवां बरयलीं तातूंत. हे सगळे मिलिटरी एअरपोर्ट, लेह, जम्मू, श्रीनगर, बागडोगरा, चंडीगड, पंजाबाक, ते फूल इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया चायना बॉर्डर, थंय सिव्हिल एअरक्राफ्ट्स आर लँडिंग. तुमी थोडे कडेन म्हणटात इंटरनॅशनल एअरपोर्ट विच इज अ मिलिटरी एअरपोर्ट, जाल्यार गोंयच्या एअरपोर्टाचेर तुमकां आयज कित्याक हें जालें की ऑप सिंदूर जातकूच देर इज अ सेक्युरिटी थ्रेट. हें निमीत आतां काडलें. आनी हातून आनी एक तुमकां याद करता, मोविन गुदिनान सांगलां GMR नेव्हीचेर प्रेशर घालता म्हणून. हांव एक्स नेव्ही, हांव तुका सांगता नेव्ही विल नॉट बकल अंडर प्रेशर. बट एक कॅबिनेट मिनिस्टर म्हणटा GMR नेव्हीचेर प्रेशर घालता म्हणजे कितें तरी सत आसा. एक कॅबिनेट मिनिस्टर सांगप म्हणजे ताका कितें इन्फॉर्मेशन मेवला. आनी ह्या बॅकग्रावंडान तुमी पळोवया JMR लॉसान आसा. GMRाक बेल आउट करपाक जाय. हांव म्हणिना सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्टरूय अंधाराचो, हांव ते आरोप घालिना. बट GMR आंध्रा, MVR आंध्रा, MVRान पयलें ट्राय केल्लें फ्लायओव्हर बांदून बंद उडोवपाक.
आनी हे मिनिस्टराच्या तोंडांचे येता GMR प्रेशर घालता म्हणून. सो हे सगळे पयत जाल्या. अँड माय सोर्स वीच वॉज देर इन दिल्ली, वीच हांवें गोंयांत कन्फर्म केलें अशें अशें, एंड इट वॉज कन्फर्म्ड. येस, हे मूव आसा म्हणून. आनी जेन्ना ते म्हणटात, जेन्ना बाब विजय सरदेसानूय आवाज केल्लो, लिडर ऑफ ऑपोजिशनानूय आवाज केलो, आमच्या अध्यक्ष बाब अमित पाटकरान आवाज केलो, आमचो बाब सावियो डिसिल्वान रोखडेच प्रेस कॉन्फरन्स घेतले, आम आदमीचो MLA बाब वेन्झी विएगसान आवाज केलो, दिल्लीक संजय सिंग आनी केजरीवाल उलयले, सगळे उलयले. बट चीफ मिनिस्टर आनी BJPचो MP बाब सदानंद तनावडे सांगता, कॅप्टनाक सांग, आमकां सोर्स सांग म्हण. तुमी सगळे पत्रकार, मिडिया, फोर्थ पिलर. आय बिलोंग टू वन ऑफ द पिलर्स. लेजिस्लेचर, एक्झिक्युटीव आसा, ज्युडिशरी आसा आनी द मिडिया. केन्ना तुमी जेन्ना विचारता केन्ना तरी तुमी सोर्स डिस्क्लोज करता? करूंकूच जायना. बाय टेलिंग यू वील बी किलिंग द मॅसेंजर. सोर्स मागता म्हणजे त्या सोर्साक धरून ताका सस्पेंड, डिसमीस करून त्रासान घालपाक. हांव कसो सोर्स सांगपाक ना. तुमी पळय ह्यो चोर बुदी करपाच्यो आशिल्ल्यो, तुमकां धरल्या हांवें, म्हादय केले तुमी, आनी तुमकां पातयेना. सो दीस इज दॅट होल कॉन्स्पिरसी. दाबोलीम एअरपोर्ट बंद करपाचो फॉर सिवील एअरक्राफ्ट. ते पळय म्हणटा दाबोलीम एअरपोर्ट बंद जावचो ना. हांवूय सांगता केन्ना बंद जावचो ना, बट फॉर मिलिटरी यूज. मिलिटरी युजाक बंद जावंक जायना. दॅट मिन्स दाबोलीम एअरपोर्ट इज ओपन ना. आमी म्हणटा कमर्शियल एअरक्राफ्टूय एअरपोर्ट ओपन आसपाक जाय. आयज तुमी तर पयशात, थोडे म्हयने पयलीं दाबोलीम एअरपोर्ट वॉज डिक्लेअर्ड एज द बेस्ट एअरपोर्ट इन इंडिया. आनी तुमी ग्रीन एअरपोर्ट, हे एअरपोर्ट मोपा म्हणटा. आमी ताजेर एगेन्स्ट उलयना, आमचोच एअरपोर्ट गोंयचो तो. बट जो वॉज डिक्लेअर्ड एज द बेस्ट एअरपोर्ट, कित्याक तुमी बंद करूंक सोदता? आनी हे पळय फायल मूव जाल्ली, इट इज ओन्ली बीन पुट ऑन होल्ड. हे तांणी बंद करूंक ना तांचो मूव. आनी ही खबर मेवल्या that the prime minister was misled at certain level की तो लॉसान वेता आनी आमी तर ताका हेल्प करिना जाल्यार तो क्रॅश आनी सरकाराचे, इंडियेच्या सरकाराचे नांव पिड्यार. सो तेच सांगला, आनी कांय सांगूंक ना. बाबा हांगा कसो प्रॉब्लेम जातलो, हाव इकॉनॉमी वील कलॅप्स. बट दाबोलीम इज सेंट्रली लोकेटेड. ते मुद्दाम आतां हे साऊथ गोवा, नॉर्थ गोवा करता, तेच करता. We are not looking at South Goa and North Goa. Dabolim is a centrally located airport of Goa. Pre-Portuguese time, pre-liberation. So ही सगळी षडयंत्र आशिल्ली पळय ती एक्सपोज जाल्या. आनी तांणी फक्त एबेन्स म्हणटा पळय तो याद करा, रिजनल प्लेन स्क्रॅप करता म्हणलें 2012. आयज जे निसंटन जाता ते एमेंड करता, लॉ काडटा, कायदे काडटा. हेच सरकार, ह्या सरकाराक पातयेवंक जायना. दे ओन्ली पुट इट ऑन होल्ड. दे वील मूव. इलेक्शन जातकूच इलेक्शन तेच उलयतात, आमी उलयना इलेक्शनाचेर. सो हे तुमचे मुखार आनी गोंयचे जनते मुखार हे आमी दवरपाचें चिंतले आनी दीज आर द फॅक्ट्स. कितें क्लॅरिफिकेशन आसात तुमी विचारून? 100%, 200%. दिस वॉज अ बिग कॉन्स्पिरसी. त्या खातीर फूल क्रोनॉलॉजी दिल्या. कसलो तांचो प्रयत्न जाल्लो पळय तो. म्हणजे आमी कांय करूंक ना. गोंयचो सरकार वी वॉन्ट दाबोलीम टू बी एअरपोर्ट. अरे दाबोलीम तुमी कोणूच बंद करपाक जावंक ना. इट वील रिमेन, बट इट शूड नॉट बी केट वील रिमेन ओन्ली फॉर मिलिटरी. वी आर सेइंग इट वील बी फॉर कमर्शियल ऑल्सो. आनी दुसरें 50 ते 60 लँडिंग डेली जाता दाबोलीम. 50 ते 60 लँडिंग, कांयच प्रॉब्लेम ना. ATC, एअर ट्रॅफिक कंट्रोल, इज मेन्ड बाय नेव्ही ऑफिसर्स, बाय एअर ट्रॅफिक कंट्रोल ऑफिसर्स, एटको म्हणटात तांकां, ATC एटकोज. तांकां शॉर्टेज आसा थंय. तांकां शॉर्टेज आसा जाल्यार एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियान
तांकां एडिशनल एटकोच दिवपाक जाता. बाबा जेन्ना सिवील एअरक्राफ्ट आसता तेन्ना बाबा आमी हे इतले एटकोच दवरता आमी. सो दॅट नेवीचेर प्रेशर येना पळय ते. नेवीन टायमींग मागला आपणाचे ट्रेनींग सॉटीज आनी मिशन सॉटीज ते चालू आसा. नेवीन कांयच सांगूंक ना तुमकां. तुमी कित्याक मदीं पडटात. मिलिटरी म्हण. नेवी इज कम्फर्टेबली ऑपरेटींग. आय हॅव बीन पार्ट ऑफ दॅट ऑर्गनायझेशन. ते फोटी मारूंक शकना. आनी जी लेटर हांवें श्री राजनाथ सिंगाक केल्या आनी सिवील एविएशन मिनिस्टर दोगांयकू हांवें सांगलां कितले मिलिटरी एअरपोर्ट आसा, कितले लँडींग जाता दिसाक, कितले इंटरनॅशनल फ्लायट्स येतात, जाल्यार हाका तुमी टार्गेट करनाका म्हणून. सो आफ्टर युअर मूव ते आता जे होल्डार उरले म्हणटा तूं बिकॉज तांकां ते फक्त इलेक्शनाचेच चिंतता. म्हादय कितें केल्लें, इलेक्शन जातकूच तांणी दिलें ग्रीन सिग्नल. आतां तशें जाता इलेक्शन येता 2020 तांचें फकत चिंतप इलेक्शन जातकूच मार भिश्क्यार म्हणटले आमी कॅर करिना. सो हांकां पातयेवपाक जायना. म्हादयचें केल्लें, रिजनल प्लॅनाचें केल्लें सगलें 50,000 जॉब दिता म्हणलें, मागीर 10,000 म्हणलें, 2,000 म्हणलें. हांकां पातयेवूच जायना. फ्लायओव्हर आसा पळय 17 पोल कट करपा पडले कोर्टाचे वेळार. हाजे पयलीं मावेन मुदिनान स्टेटमेंट केल्लो जेन्ना तुमी उलयल्ले तेन्ना तुका फक्त नेगेटिव्हच तूं हें करता म्हणून. आतां जे 17 कोर्टाच्यो ऑर्डरी लागून मोडपाक पडल्या तेजो लॉस इज कशें. हातून स्पश्ट जालें की तो फोटी मारतालो म्हणून आनी आरोप आमचेर घालतालो. कोर्टान सान जेन्ना सांगलें एनओसी घे आनी जेन्ना एनओसी घेवपाक तुवें डॉक्युमेंट सबमीट करचे पडटा. ते डॉक्युमेंट्स आमकां दिनासले. ते डॉक्युमेंट मेळटकूच आमी पयले एक ऑब्स्टेकल लिमिटेशन आसता, हायट रिस्ट्रिक्शन आसता. ते कोणें केलां ते सगळे आतां नेवीक ब्लेम करता. तुमी हायट रिस्ट्रिक्शन घाला. तातूंतय आय वील बिकम अ एडवोकेट फॉर नेवी. ह्या प्रेस कॉन्फरन्सान आनी हांव सांगूंक शकता की 30 सप्टेंबर 2015 मिनिस्ट्री ऑफ सिव्हिल एविएशन, मोदी सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ सिव्हिल एविएशन 30 जानेवारी 2015 गॅझेट नोटिफिकेशन हाडलेलें. सगळे एअरपोर्ट जितले इंडियेक आसा ते एका एअरपोर्टाची हायट रिस्ट्रिक्शन कितलें आसतलें पळय ते तातूंत दाबोलीचेंय आसा. तुमकां जाय जाल्यार म्हज्यान शेअर करपाक जाता हें गॅझेट नोटिफिकेशन. ते नेवीन दिवं ना. मिनिस्ट्री ऑफ सिव्हिल एविएशन, डिफेन्साक कांयच ना तातूंत. आनी सगळे एअरपोर्ट ऑफ ऑथॉरिटी AAI पळय आसा आख्खे इंडियेक ते इम्प्लिमेंट करता. कोणूय बांदता जाल्यार बाबा ही हायट रिस्ट्रिक्शन आसा. हांगा एअरपोर्ट कोण कस्टोडियन, नेवी. सो नेवीक ती जबाबदारी दिल्या बाबा कितें बांदता जाल्यार तुमी एनओसी दिवपाक जाय म्हणून. तो हायट रिस्ट्रिक्शन नेवीन काडूंक ना. मिनिस्ट्री ऑफ सिव्हिल एविएशन मोदी सरकारान काडला 30 सप्टेंबर 2015. सो ताणें फोटी मारलेल्यो. त्यो तर 17 पिलर कट करूंक ना जाल्यार हे कितें म्हणपाचें आमकां कांय खबर ना. 2-3 ट्रिपी बेश्टो देल्ली मारपाचे, मजा मारपाचे आमच्या टॅक्स पेयरांच्या पयशांचेर आनी म्हणपाचें आमी गेल्या तांकां सांगलां. बट ते आतां सांगतात की ते MVRाक लागून बंद जाला म्हणून. सनिनलो आमी म्हणटा ताका न्ही BJPचो, तोय आंध्राचो, मोपाय आंध्राचो. तांकां फक्त जाय ही ऑपरेशन थंय वचपाक. सो ते कट करतकूच नेवीन सांगलें बाबा ही हायट, ह्या हायटी भितर तुमी जाय तें करा. आनी ताणें रेड्यूस करून आतां पिलर बांदता. आनी जो म्हाका आन्सर दिला पार्लमेंटान, रिटर्न आन्सर, जेन्ना हांवें स्टार क्वेश्चन विचारलें मंत्रीक, मंत्रीन सांगलें की ना आमी आतां ते कट केले 17 पिलर. आनी हांवें म्हणलें लॉस कितलो जालो. सप्लिमेंटरी थंयच्या थंयच विचारलें, तुमी पयलां आसतलें म्हणून फक्त 4 कोटी. हांवें कांय म्हणूंक ना, ओगी रावलो. 4 कोटी न्ही, 17 पिलर ते पयशे, ते कोटींचे कोटी पयशे लॉसान गेले, आमचे पयशे टॅक्स पेयराचे. आनी ताजेरूय हांव ओगी रावचो ना, ताजेरूय हांव कारवाई मागतलो. आनी थंय म्हणा इन्वेस्टिगेट हांवूय सेपरेटली करतलो. कितें करूंक जाय तितलें, कित्याक टॅक्स पेयरांचे पयशे वी कॅनॉट. आनी ह्यो फोटी आमी एलाव करूंक उपकारना. सो इट वॉज अ कॉन्स्पिरसी लिंक डायरेक्टली टू क्लोजर ऑफ दाबोली, ऑर अटेम्प्ट टू क्लोज दाबोलीम एअरपोर्ट. आनी एक सांगता,
कित्याक डाबोलीम एअरपोर्ट बंद केल्लो जाय? बिट्स पिलांनी फुडल्यान एक व्हडली प्रॉपर्टी आसा, तुमी पळयलां आसतलें. एक आतां पेट्रोल पंप येता आनी एक कितें FMGचो कितें एक आउटलेट येता. ती प्रॉपर्टी वन ऑफ द बिगस्ट रियल एस्टेट ऑफ बिल्डर्सान घेतल्या ती. इट गोज अप टील वेलसांव बीच म्हूण आयकता हांव. थंय ताका पळय ती बिल्डिंगां लग्जरी अपार्टमेंट बांदूंक जाय तो बांदूंक शकना, कित्याक थंय प्लेनां देंवता. ते पिशे इन्वेस्ट करपाक ते तर इन्वेस्ट करतले जाल्यार आमकां ओपन परमिशन जाय. ओपन परमिशन मेळना कित्याक हायट रेस्ट्रिक्शन आसा, आनी हायट रेस्ट्रिक्शन जर काडपाक जाय जाल्यार डाबोलीम एअरपोर्ट बंद करपाक जाय. त्या खातीर ते पिलर इट्स अ ह्यूज कॉन्स्पिरसी. ह्यूज प्रॉपर्टी घेतल्या ती बिट्स पिलांनी फुडल्यान तुमी पास जाताना पळयात. प्रायम मिनिस्टर मोदी थंय प्रायम मिनिस्टर मोदीन पळय आपणाचें हें केल्लें भाशण दिल्लें लोकसभाक, ती प्रॉपर्टी. खुबशे इन्वॉल्व आसा, कॅबिनेट मिनिस्टरूय इन्वॉल्व आसा. CMाक सांगून तो येवन थंय इन्स्पेक्ट करूंक वचक ना म्हण. उलोवंक गेले जाल्यार सगळे काडटले आमी भायर. डोंट चॅलेंज मी. आयज पासून आमी पर्सनल करूंक ना, आमी फक्त कायद्याचेरूच उलयता. आमी तुमकां गोंय डिस्ट्रॉय करूंक दिवचें ना, डाबोलीम एअरपोर्ट बंद करूंक दिवचें ना. सगळ्यांचे एका एका मंत्रीचे काडटले आमी. कोण इन्वॉल्व आसा, कितें आसा, खंय प्रॉपर्टी घेतल्या पळय त्यो आनी खंय कमिशन घेतला पळय त्यो. सो तो एअरपोर्ट आसूं सोर व्हडल्या व्हडल्या बिल्डरांक व्हडलीं बिल्डिंगां बांदूंक मेळना आनी मोपा थंयसर शिफ्ट करूंक तांकां मेळना. पण हे लॉसीस जाला म्हणटा तेजे तुमी नुकसान भरपाई हें करपाक 100%. ताणें कितें सांगलें मंत्रीन, आमी शोकॉज दिला कन्सल्टंटाक. कन्सल्टंटांक कित्याक शोकॉज? डायरेक्टर ऑफ NHI कोण आशिल्लो थंय? ज्या मनशाक हांवें सांगुल्लें नोव्हेंबर 2024 तुवें NOC घेवपाक जाय, ताचेर तुमी एक्शन घ्या. कन्सल्टंट कोण? तो सिवील हे मरे, तो आपणाच्या प्रॉफिटेक आयला. आनी एक लास्ट एक सांगता, जेन्ना आमी म्हणटा लॉस, देवान खंय दोगांयचेर हात धरल्या. डाबोलीम मोपा एक आवय कशी आसता, 2 भुरगीं आसा डाबोलीम आनी मोपाक. गोंयचो सरकार कितें करूंक सोदता? ह्या भुरग्याचे काडून त्या भुरग्याक दिवंक सोदता. तुमी मरा थंय डाबोलीम. हातून थोडे इंटरनॅशनल एअरलायन्स शिफ्ट जाले, ते लॉसान आसा. एअर अरेबिया यूज टू मेक ह्यूज प्रॉफिट इन डाबोलीम. तो रातचो म्हाका दिसता 12:30 लँड जातालो आनी 4 इंडियन स्टँडर्ड टायम टेक ऑफ करतालो. म्हाका दिसता खुबशे लोक जे दुबय बिबाय वेताले ते फ्लायट घेत धरताले. कांय कारण नासतना, रिजन नासतना ते शिफ्ट जाले थंय. आतां शिफ्ट जातकूच आयदर तुजो टायमींग शिफ्ट जावंक जाय, मे बी तुका डाबोलीम सारको टायम मेळना ओ कितें, थंय तोच टायमींग घेतलो ताणें. त्या टायमार पळय डाबोली लँड जाताले त्याच टायमार ते मोपा लँड जाता. ज्या टायमार ते डाबोलीनसान टेक ऑफ करताले ते थंय आयज ते लॉसान गेल्ले आसा. दे रिग्रेट. हांगा इतलें प्रॉफीट जाताली तांकां, सिटी मेळनासले लोकांक, वेटिंग लिस्ट आसताली, आयज थंय खाली वता. आनी एक इंटरनॅशनल एअरलायन्स म्हाका दिसता ह्या 1-2 दिसांनी अनावन्स करपाचें आसा की वी आर क्लोजिंग ऑपरेशन वन्स एंड फॉर ऑल. दोनाय कडच्यान. कटर एअरलायन्सची दिसता, कटर एअरलायन्स इज क्लोजिंग ऑपरेशन. हांगा प्रॉफीट करताले पळय कशें. तुमी पळय शिफ्ट करता आनी कटर एअरलायन्स जेन्ना शिफ्ट जाल्यार तुमी पळय मोदी खंय आशिल्लो? जेन्ना मोदी त्या कंट्रीन वेता तेन्ना थोड्यो अनावन्स करता आमी मोपा शिफ्ट जाता म्हणून. खूब कन्स्पिरसी आसा हातूंत. हाजे पयलीं तुमी एक स्टेटमेंट केल्लो दाबोली एअरपोर्टा वयल्यान गोल्ड स्मगलींग जाता आनी कॅबिनेट मंत्री इनवॉल्ड आसा म्हणून ह्या सरकाराचो. ते गोल्ड स्मगलिंगाचे इशू पळय हांवें म्हाका खबर आशिल्ली हो सरकार इशू इन्वेस्टिगेट करचो ना म्हणून. त्या खातीर हांवें स्वता कंप्लेन बरयल्लें टू DRI, डिरेक्टरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स. तर कितलोय ताणें प्रयत्न केलो ती केस बंद जावपाक जायना, कांय करपाक जायना. त्या DRI ऑफिशल्सांचेर खूब प्रेशर आसा. आमी फूल एविडन्स दिल्ले. तातूंत
वॉयस रेकॉर्डिंग आसा, फोटोग्राफ्स आसा, सगळें आसा थंय. कोण इनवॉल्ड आशिल्ले, कितें आशिल्लें, तातूंत कोण इनवॉल्ड आशिल्ले ते गव्हर्नमेंट सर्वंटाक प्रमोशनूय दिलें. तातूंत टिकेटींचें सगळें दिल्लें, खंयच्या दिसा खंयच्या प्लेनार सीट नंबर सगळें दिल्लें. दॅट मिन्स DRI ऑफिशियल्स आर ऑल्सो कॉम्प्रोमायज हांव म्हणटलो, हाजेर आरोप घालता. मिनिस्टर येतले वेतले. वॉट इज गोल्ड स्मगलिंग? इट इज अ ब्लॅक इकॉनॉमी. इट इज अ इकॉनॉमी which is terrorizing Indian economy. आयज आमचो रुपया पडलेलो आसा. कित्याक? बिकॉज ऑफ दीस पॅरलल ब्लॅक इकॉनॉमी which is going on. बट हो सरकार जो म्हणटालो आमी ब्लॅक मनी हाडटले, खंय अरे तुमचे ओन मंत्री करतात मरे ब्लॅक इकॉनॉमी. तुमी बजेट पयलें आसतलें, गेले सगळ्यांक मार पडलेलो आसा. कांयच ना बजेटान. शी हॅज नो आन्सर. फायनान्स मिनिस्टर नो आन्सर, नो सोल्युशन, नो रेमेडी फॉर दीस इकॉनॉमी विच इज कलेप्सिंग. शेत कामती गेले, सगळे गेले आमचे. सो ही हांव परस्यू करतलो. गोल्ड केस हांव बंद जावंक दिवचो ना. हाचेर जे एविडन्स आसा आमी हँड ओवर केला. चेंज जातलो सरकार खंय ना खंय. एप्स्टिनान गट धरलेले आसा सगळ्यांक. ट्रम्पूय असो फुगार करता तांकां. खंय ना खंय this case will come up. Captain, just coming back to the original topic, just one single question. You mentioned a lot of names, including the Prime Minister, saying that he was misled. You've also quoted Rajnath Singh as well as the state. Who among them is the biggest liar based on the allegations that you have leveled? Or the party itself? I am not calling liar to central ministers. I am calling the Goa government ministers are liars. Rajnath Singh, why they were running to Rajnath Singh? 3 times they went. And they gave the statement to the press. We are not speculating. They told the press, आम्ही मेवल्या ताका आणि ताका आम्ही मेमोरंडम दिला, ताणें एश्युरन्स दिला आपण बंद करचो ना म्हणून. That means there was something cooking up. Why you all didn't go to the Minister of Civil Aviation? You all are going to the Minister of Defense. That means this time it was coming from defense. And when I investigated, what I came to know, it was something linked. They were taking of Sindoor to justify their moves. And that is why when I came to know, in my letter I have said, there are so many military airports and I have named them. Leh, Jammu, Srinagar, Bagdogra, all those on the border. They are forward operating bases. And their civil aircrafts are landing and taking off every day. Then why not those? Why suddenly you are targeting the Dabolim airport in the name of security concerns? And is this going to be one of the poll promises ahead of 2027 elections? No, we are not looking this from election point of view. This is because this is concerning the economy, the livelihood of every Goan. Be it the fishermen, be it people in the hospitality business, be it the taxi driver, motorcycle pilot, all those people. So many people directly, indirectly involved. A vegetable fellow who's selling, he's supplying vegetables to hotels because tourists are coming. If the tourists stop, we are going to collapse. Just to help one entity called GMR to run MOPA. I can, understand the concerns of that company. They are already now this time 266.8 crore loss in the 9th month. They have been suffering losses for whatever reason that we don't. Plus ED rates as well. I am not aware of ED rates, but see, this is how they have been operating. And also there is a precedence. When in Hyderabad, Rajiv Gandhi International Airport was inaugurated, immediately after that, the airport at Begumpet was closed because that was as per the condition. No private entity wants that there should be another competitor. But here it is not about competition. It is about not only, it is a pride of Goa. It is an identity of Goa, Dabolim. कॅप्टन, आम्ही पहिला इलेक्शन जेन्ना येतात हालींच्या तेंपार तेन्ना एक नॅशनल सेक्युरिटीचो विशय, वॉर नाजाल्यार आनी कितें तरी जाता आनी तेतून नॅशनल सेक्युरिटीचो विशय हो प्रॉमिनंटली मुखार येता. आतां दाबोळे एअरपोर्ट इज बीन हँडल्ड बाय नेव्ही. GMR is putting pressure as per Minister statement.
Now, if suppose they want to close Daboli for benefiting GMI, do you suspect any act of such की एक नॅशनल सेक्युरिटी आमची धोक्यान येयल्या आनी त्या खातीर आमकां दाबोळी आतां नेवी कडेन दिवपाचो पडटा नाजाल्यार आनी ताका पर्याय ना. हेच्या पयलीं तुमचेर तेंच्यांनी एंटी नॅशनलाचो आरोप केल्लोच आसा. यू बीइंग फ्रॉम नेवी तुम्ही जर विरोध करता जाल्यार यू आर डबल एंटी नॅशनल, यू विल बिकम डबल एंटी नॅशनल. सो अशा पद्धतीची एक स्ट्रॅटर्जी समजा तांणी केली जाल्यार हाव यू वील टॅकल दॅट स्ट्रॅटर्जी? पळय हातून जेन्ना हांव म्हणटा सोर्सीस तातूंत हांव कॉन्फिडेंटली सांगता की नेवी हॅज नो प्रॉब्लेम. जे पळय सिवील एअरक्राफ्ट येता तांचें फक्त एक कंडिशन आसा की 8 to 11 सकाळचे आमकां फ्लायींग ऑन आसपाक जाय. तातूंत सिवील एअरक्राफ्ट येवंक उपकारना. आनी दनपारचे 2 ते 4 काय 1:30 ते 4 ते सिव्हिलाक मान्य आसा आनी त्या प्रमाणे तांचे टायमींग एडजस्ट करून दोगूय ऑपरेट जाता. नेवीक तांकां फूल फेसिलिटी दिता. एअर ट्रॅफिक कंट्रोल ऑफिसर्स आसा थंय ते हांवें म्हणा कित्याक की बाबा एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियन तांकां आपणाचे एअर ट्रॅफिक कंट्रोल ऑफिसर दिवपाक जाय नेवीक. सो तांचो एक प्रेशर लेस येता. हांव जाणो कशें तांचेर प्रेशर येता पळय ते. But after all, Navy has to follow the instructions of the government, of the minister. डिफेन्स Yes. त्या खातीर हो सरकार राजनाथ सिंगाच्या खानार फार मारूंक सोदतालो थंय धरून. आमकां कांय खबर ना. पयलो तांणी MVRाक ट्राय केलो फ्लायओवर बांदून. आतां ऑफ सिंदूर तांकां एक हे मेवलो. इफ वी गो इन टू दॅट एंटी नॅशनल ऑफ सिंदूर वॉज वन ऑपॉर्च्युनिटी इंडिया पाकिस्तानाक क्रश करपाक. कोणें हाडयलें इंडियेक? मिलिटरी कोणें ओडून काडली? ट्रम्प म्हणटा आपणें म्हणटा. Trump is not. आता चायनान हालींच म्हणा आमी सांगलें इंडियेक तुमी फाटी घे म्हण. कित्याक? कोण ब्लॅकमेल करता मोदीक? गोंयच्या इंडियेचें सरकार कोण ब्लॅकमेल करता? ट्रम्प सांगता आमकां ट्रेड ही जाय. आतां आमचो पळय एक्सपोर्ट फ्रॉम देर टू जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट येतलो ताजेर इंडियेच्यान 0% टॅक्स. बट ते पळय धाडटले अमेरिकाक तांचेर आमी 18%. इतली कापासतात ट्रम्पाची. याद करा 1971 इंदिरा गांधीन अमेरिकाक वचून प्रेसिडेंटा सायडीक उबी रावून सांगलें वॉट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ माय कंट्री आय वील डू. आय डोंट हॅव टू बी टोल्ड बाय समबडी एल्स. बट ते दीस गेले. आयज एंटी नॅशनल आमी म्हणटा. जेन्ना जनरल नरावणे तो बरयता आपणाच्या बुकार हें सगळें आसा आपणाक जो उचित समजो वो करो हें सांगपाचें प्रधानमंत्रीन. सो हू इज अ एंटी नॅशनल आमी कोणाचेर आरोप घालना. मे बी थोड्यांक ती लिडरशीप क्वॉलिटी आसना, थोड्यांक आसता. खंयच्या सकमस्टन्सिसान ताणें म्हणें जो उचित समजो करो. हांव ताजेर टिप्पणी करिना. आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशनान ऑलरेडी एक्सपोज केल्लो आसा. ताका उलोवपाकूय दिना. जनरल नरावणेचें नांवूच येत जाल्यार उबे रावतात सगळे. एप्स्टिनाचें नांव येत जाल्यार सगळे उबे रावतात. वॉट इज दॅट फियर? दीस इज द बिगस्ट एंटी नॅशनल थिंग वॉट इज हॅपनिंग. आमी आसात. आणि एक गजाल, दाबोळी एअरपोर्ट हॅज ऑलवेज बिकम अ इश्यू ऑफ पॉलिटिक्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शन्स. नाव दाबोळी एअरपोर्ट जरी मुर्मुगांव तालुक्यान असलो जाल्यार दाबोळी एअरपोर्टाचे इश्यूज डजंट रिफ्लेक्ट ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ मुर्मुगांव. इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ सालसेट. आणि सालसेट बीइंग नॉट विथ बीजेपी. आता हो दाबोळीचो इश्यू जर ताणी घेतलो आणि सांगता तशें नॅशनल इंट्रस्ट, नॅशनल सेक्युरिटी इंट्रस्ट न्हू असो केलो जाल्यार नॉर्थ गोंयाचे 20ची सीट भाजपा बोल्सान घालतले. हेर जे बाकीचे तालुक्यांतले सीट आसा तेवूय तेंच्या बोल्सान पडटले कारण देशाची सेक्युरिटी. सालसेत तांकां गेल्यार कांयच फरक पडना. हो विशय ज्या तरेन आतां सध्या सुरू आसा तो पळयत जाल्यार तातूंतल्यान पॉलिटिक्स करपाचो प्रयत्न चल्ला अशें दिसता तुमकां? तांचो प्रयत्न सदांच आसता. खंयचोय विशय आसत जाल्यार इलेक्शन. त्या खातीर पळय दाबोलेंचो इश्यू जातकूच CMान सांगलें ते इलेक्शनाक लागून करतात. म्हाका दिसता आनी कितें निलेश काब्रालान सांगलें इलेक्शनाक लागून करतात. आमी इलेक्शनाक लागून करीत ना. आमकां ते लायव्हलीहूड एंड प्रायड एंड आयडेंटिटी ऑफ गोवा ते इलेक्शन तांचो प्रयत्न. एज अ काँग्रेस लिडर हांगा काँग्रेसीचें नुकसाण जावपाची शक्यता अशी दिसना तुमकां? ना म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टी
आपणाचें स्टँड तर सगळ्या लोकांक हें करीत की वी वील प्रोटेक्ट द इंट्रस्ट ऑफ गोवा आनी जे स्टेक होल्डर्स आसा म्हाका दॅट इज गूड इनफ कित्याक त्या खातीर हांवें म्हणलां हातूंत पॉलिटिक्स करूंक उपकारना हें आमचें गोंयचें लुकसाण जावंक उपकारना कितले लोक अशे तर बेकार पडत पोटाचेर खोट पडत दीस वील बी द बिगस्ट डिससर्वीस पॉलिटिक्साच्या नांवान कॅप्टन कमिंग बॅक टू सेक्युरिटी रिजन दाबोलीन एक बिल्डींग आसा कम्युनिटीचे कडल्यान एनकोच करून हायकोर्टाची ऑर्डर आसा ती डेमोलिश करपाक एक पॉलिटिकल पार्टीचे लिडराचे कित्याक तेजे पळय म्हाका दिसता ती कोर्टान सान ऑर्डर दिल्ली 2.5 फ्लोर डिमॉलिश करपाक फनल झोनान आसा सो आतां कोणाचो प्रेशर आनी कितें प्रेशर लावन तर तो आनी ताका लागून ते सगळे बाकीचे सगळ्यांनी लिगली बांदलेलें तांकां इलिगल म्हणटात ते गरीब लोक तांणी प्रॉपर्टी घेतिल्ली रेजिस्टर केल्ली बांदलेली तांचेर हायटाचें हें काडटा बट व्हडले श्रीमंत आसा तांचेर हायटाचें ही सरकाराची पॉलिसी डुप्लिकसी म्हणटा पळय ती श्रीमंत आसा तांकां सोडप गरीब आसा तांकां टार्गेट करप पळय हांवें सदांच कजिनो ओपोज केला दीस इज माय पर्सनल स्टँड ऑन माय प्रिंसिपल माय बिलीफ एंड वॉट एवर आय थिंक ऑफ गोवा हे कसिनोनी पाड घालून दवरले इमेज आमची गोंयची कोणूय येता ट्युरिस्ट आनी एक आमची अस्तरी गोंयची तांकां विचारता कितना लोगी हें कितें आतांनी पयलींच्यान स्टार्ट जालां हाचेर कित्याक एक्शन घेना आयज भांडुबी सगळी घाण करून जाल्या एका सायडीक आवय म्हणटा आनी तुमी सगळे कॅपेसिटी कितली आसा जेन्ना बसची ट्रेजेडी जाली आरपोरा सगळो आतां लोक ह्या सायडीक आयला ताची कॅपेसिटी कितले देर इज एन STP प्लांट सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट एका शिपाचे हांव शिपारूय आशिल्लो सो तुमकां खबर आसतली ते STPची कॅपेसिटी कितले कितलो लोक वेता कितलो रेवेन्यू येता इनकम येता सरकाराक हे सगळे पळयत जाल्यार सगळे फोटी चालू आसात कितले बार्ज येतात थंय कलेक्ट करपाक सुवेज खंय व्हरतात ते खंय सोडटात फक्त आपणाच्या प्रॉफिटाक लागून जेन्ना पयलो BJP सरकार स्वेरींग इन जाल्लें तेन्ना फ्रंट सिटार कोण बशिल्लो हांव सदांच विचारता कॅप्टन तुम्ही आता म्हटलें बस हें जालें ट्रेजरी जाली आतां तर हिंगा मांदोवेन एक कसिनो बोटीक तर इफ इट्स कॉट फायर मे बी यू आर ऑल्सो एक्सपिरियन्स एज अ नेवी दिस थिंग इफ द गोवा गव्हर्मेंट having any technology to put the fire off out from the ship the ship catch fire whether technology is there or no first परमिशनां घेवची पडटा and if you go by the actual permission तांकां परमिशनां मेळपाची ना कित्याक the provisions which are there for avoiding fire tragedy on ship they are very strict परमिशनां हांकां बिलो द टेबल दिल्यार कोणायकू मेळटा आख्खे क्लब तुमी जाणो सगळे आयले भायर कितले कोणें सांगलां एक सॅमेलन खंय कितले लाख दिवन म्हयन्याक कितें 25 लाख दिवन सगळे एक एकटो ऑपरेट जाता म्हणजे पळय कोटींचे कोटी कोण तरी ब्रायब घेता सो यू थिंक देर इज प्रॉपर लिगल परमिशन पेपरार दाखयतले परमिशन मेळला म्हूण पीपल वील डाय देर बी बिगस्ट ट्रेजेडी so is the opposition is waiting for to become one more treasury or you will oppose it for the fire safety of this we have to me as a person almost 8 वर्सां जालीं I have been consistently opposing casino this is not part of our culture there are better तुमकां विजन आसपाक जाय तुमी कजिनोचेरूच कित्याक डिपेंड आसा आयज कितल्या लोकांचे घराबे पिड्ड्यार जाले गॅमलिंगान विकून रीण काडून सगळे फॅमिली गेल्यो येतात सगळे तांकां कांयच फेसिलिटी ना पार्किंगाक लागून प्रॉब्लेम जाल्ले आसा बिंदास ते पळय ऑक्युपाय करतात फुटपाथ कॅप्टन कसिनो हाडपाक काँग्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ना रिस्पॉन्सिबल ना कित्याक पयलो काँग्रेसीनूच हाडिल्लो पळय. न्हू सदां काँग्रेसीकूच आयलेच करता पळय तेन्ना टॅक्निकली वचत जाल्यार काँग्रेस सरकार नाशिल्लो हाडलो कोणें तेन्ना जेन्ना आयला कोणाचो सरकार आशिल्लो इट वॉज अ कोलिजन काँग्रेसाचो सरकार उडयलो लुईझिन फालेर चीफ मिनिस्टर आशिल्लो ताका उडयला BJP सपोर्टेड गव्हर्मेंट आशिल्लो
टॅक्निकली वचत जाल्यार बट हांव सांगता खुबशे पॉलिटिशियन इनवॉल्ड आसा देर इज नो डावट हांव ओपनली सांगता तुका हे आमच्या गोंयकारांची फायट आसपाक जाय हो सरकार तो सरकार न्ही जे एका कजिनोचेरच्यान 6 म्हणटात एक्चुअली ताका धरून 7 जाले 1 वर्स पयलीं हांवें सांगुल्लें एक 6 काय 7 डेकांचो कजिनो बांदप चालू आसा मँगलोर म्हूण हांगा येतलो म्हूण हांगा सांगुल्लें ते कोणें नोटीस करूंक ना आनी आनीक पोल्युशन जातलें आनीक ट्रेजडी जातली म्हूण दे आर कंट्रोलिंग द गव्हर्मेंट इट्स अ सिंपल फॅक्ट कॅप्टन आतां जे लोकल जे लोक आसा वेरेचे तशेंच पणजेकार ते कॅसिनो खातीर खूब सद्या झगडटात तुमी एज अ MP तेंच्या वांगडा उबे आसतले म्हाका दिसता हांवें आय डिडंट वॉन्ट टू मेक इट पॉलिटिकल बट ऑलमोस्ट 4 म्हयने पयलीं आमकां पणजेच्या लोकांनी आपयले आनी हांवें सांगलें आनीक कोण आशिल्लो म्हज्या जाग्यार जाल्यार ही वूड हॅव टेकन पॉलिटिकल मायलेज हांवें म्हणलें पॉलिटिकल करचें न्ही पिपल्स मुवमेंट कराय तांकां सगळें सांगून दिलें केन्नाच्यान फायट वीच आर द पॉयंट आनी ही फुडें व्हरया म्हणून ऑलमोस्ट 4-5 वरां हांगा रातची मिटींग जाल्ली आमची प्रोमिनंट सिटिजना कडेन आयज तुवें विचारलें म्हूण हांव सांगता ना आमच्या न्ही पळय हांगा डायवर्ट जातलो एअरपोर्टाचो डायवर्ट दाबोलीम एअरपोर्ट इज गेटींग डायवर्टेड हय आमी ताजेर सेपरेट करया जस्टीस फर्दिन रेबिलो हाणें 10 चार्टर डिमांड दिला तातूंत पयलो मुद्दो आसा जो कॅसिनो भायर काडपाचो तर ते तुमी 10 डिमांडाचे चार्टर डिमांड हांवें पयलेंच सांगलां 10 मुद्दे आसा ते आमी सपोर्ट करता आनी हे मुद्दे न्यू न्ही हे आमी फायट करीत आसा खुबशे लोक एक्टिविस्ट एनवायरमेंटलिस्ट सगळे ऑलमोस्ट 10-15 वर्सां जालीं फायट करीत आसा आनी आमी तांकां तेंको दिता थँक्यू